गांवचे ते गोयचे भाटचे जे लोक एंटर जातात त्या लोकां कडल्यान नेत्रावळी पंचायत तांचे कडल्यान जी गार्बेज आनी पार्किंग कलेक्शनाच्या नांवार जी फी कलेक्ट करताले ताज्या विरुद्ध आमी शिवसेनेन आवाज उठयल्लो आनी ताजो पाठपुरवठो करीत आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायती मेळ्ळी आनी तांचे निर्देशनाय काडून दिलें आनी त्या वेळार आमकां समजलें की अशें खंयचेंच परमिशन त्या पंचायतीक दिल्लें नाशिल्लें आनी त्या हातूंतल्यान तिणें जे ते बेकायदेशीर रित्या जे फी कलेक्ट करताले ते कलेक्शन तिणें बंद केलें. ह्या मजगती भितर अशे लोकां गांवचे लोक तशे गोंयचे लोक तांचे भितर एक संभ्रम निर्माण केलो की शिवसेना हो फक्त मुद्दो फक्त राजकीय प्रसिद्धी खातीर घेता. ताजे खातीर आज आमी ITI इन्फॉर्मेशन अंडर ITI घेतला आनी आज लोकां मदीं दवरपाक सोदता जे आज कलेक्शन जे करताले ताजे फाटलो खरो हेतू तांचो कितें आशिल्लो. आज जे आमकां ITI अंडर जे इन्फॉर्मेशन प्राप्त जालां तातूंतल्यान आमकां कळ्ळां की जे कलेक्शन तांणी स्टार्ट केलें पंचायतीच्या मेंबरांनी तेन्ना तांचे कडेन सादें तांणी एक डायरेक्टर ऑफ पंचायत किंवा बाकीचे जे डिपार्टमेंटची गरज आसता जशें की PWD टुरिजम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अशी खंयच्याच डिपार्टमेंटा कडल्यान तांणी NOC घेवूं ना. दुसरी गजाल म्हणल्यार जी रिसिप्ट जे बूक ज्यांचेर ते फी कलेक्ट करून तांकां लोकां दिताले ती रिसिप्ट बूक सुद्दां पंचायतीन तांकां प्रोवायड करूं नाशिल्ली. आनी हातूंत मेन म्हणल्यार जे सील पंचायतीचे यूज जाला ते सील सुद्दां पंचायती कडल्यान तांकां प्रोवायड जावं ना. हाजे अंडर इतलें दिसता की पंचायत जे मेंबर्स ह्या हातूंत भितर इनवॉल्व आशिल्ले तांणी हे फॉर्जरी केली, हे रुल्स ऑफ पंचायतीचे वायलेट करून तांणी कलेक्शन केलें आनी हे कलेक्शन इतलें बेकायदेशीर आसा की ह्या कलेक्शनाचो 4 आणे सुद्दां ITI हातूंत भितर पंचायती भितर जमा आज म्हणल्यार जावं ना. जाल्यार इतली व्हडली इट इज अशें पयलें फॉर्जरी सील तांणी भायल्यान केला. फाल्यां ते सांगतात येदी व्हडले शिकिल्ले मनीस सांगता की आमी फक्त एक रेजोल्युशन पास जालां. जर रेजोल्युशन पास जावन हे फॉर्जरी स्टॅम्प करून जर कलेक्शन करता फाल्यां हे म्हणटले आमी रेजोल्युशन पास जाला कोणाले घर वचून मोडटले. सो रेजोल्युशन पास जाला हाजो न्ही तो एक्ट जालो जेन्ना ताका परमिशन कोणी तरी हायर ऑथॉरिटी आसता न्ही. सो हे रुल्स एंड रेगुलेशन जर तांकां खबरूच ना तर तांकां ह्या पदाचेर किंवा ह्या पंच मेंबर जावपाचो तांकां अधिकारूच ना.